नमस्कार. आयज आमी दाबाळे वाडे पार्श्यां हांगासर आसात आनी आमचे मदीं हांगासर हजर आहात आमचे पंच मेंबर अजित मोरजकर, तशेंच स्वप्नील नायक, तशेंच सुनीता बुगडे. खरेंच बरें दिसता की जे डेव्हलपमेंटाचें काम जे आहा ते आमच्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी चालू आहा आनी सगळ्यांचो सपोर्ट म्हणजे पंचायतीचो तसोच स्थानीक लोकांचोय सपोर्ट मेळटा डेव्हलपमेंटा विशीं. आयज दाबाळे वाड्यार जेन्ना पयलेच फावट म्हाका दिसता आमदार जाले पण तेंच्यांनी आपयलो तेन्ना तेंच्यांनी समस्या आपली सांगलेली की वयर झरी कडल्यान उदीक सकयल शेतांनी येयना आनी तांकां पीक काडपाक त्रास जाता. त्या प्रमाणे तांकां टेम्पररी प्रोविजन केल्लेलें. आयज खंय तरी आमी फावंडेशन स्टोन घालून परमनंट सोल्युशन तांकां काडपाक हे इशू तेंचो रिजॉल्व केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता टोटल लेंथ आहा ती 350 मिटराची आहा. 16 लाखाचे एस्टिमेट आहा तो आनी हे काम जातात. म्हाका दिसता सगळे 30 फॅमिलीज आहात ह्या वाड्याच्या. 30 फॅमिली जे शेती करतले तांकां हे काम कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां उदकाचो काय प्रॉब्लम आसचो ना. सगळ्या वाडेकारांक मागता तुमी बरी शेती करची आनी तरी आनी कितें तुमकां म्हाजे कडल्यान मदत जाय डेफिनेटली तुमच्या वांगडा. पूण शेती करता आसतना तुमच्या भुरग्यांकूय शिकयात कित्याक आयज सगळे भुरगे कित्याक जॉब करून एक दुसऱ्या डायरेक्शन वता. म्हणजे आमचे मूळ आमी विसरोंक जायना. शेती करपाक आमी जाता तितलो मदतूय करता प्रत्येक गांवांनी. धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक तसेच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जे आमच्या मतदारसंघात जे कामां जाय ते प्रायोरिटीचेर आमकां सँक्शन करून दितात. परत एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद सगळे जाण हांगासर येयल्या बद्दल. दाबाळे वाड्यार वॉर्ड नंबर 4 आयज आमी तो अंडर WRD अंडरचो फाटो फावंडेशन स्टोनाचे आयज उद्घाटन केल्लेलें आहा. खुबशे फाटल्या दिसांनी खुबसो तांकां प्रॉब्लमूय जातालो. वयर झर आसल्या कारणान तांकां पाणी पावनासलें आनी ते पोरसां लावपाक जावं आनी कसले हेका आयज WRD अंडर जीत भयीन फुडाकार घेवन तांकां एक WRD अंडरचो प्रपोज करून तांकां एक फाटो बांदून दिवपाक प्रयत्न करून आयज तेजो फावंडेशन स्टोन आयज आमी सुरवात केल्लो आहा. ताका लागून आमी जीत भयीचे सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा ताका सगळ्या वाड्याच्या वतीन आनी दाबाळे वाड्याच्या सगळे लोकांच्या वतीन ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच WRDकय आमी थँक्यू म्हणटा की खुबशे फावटी ते येवन आपले जाता तितले प्रयत्न करून टेम्पररी सुद्दां हेच्या पयलीं सुद्दां तांकां पायपलायन घालून तांकां ते एक पोरसां लावपाक हेल्प केल्लेली आनी आतांय बी तेंच्यांनी एक हे करून की परमनंटली जाता तशें हे करपाक ट्राय केल्लेले आहा. ताका लागून तेंचेय बी थँक्यू म्हणटा. मी चोनसाय दाबाळे वाडे हांगासर गोरखनाथ मंदिराच्या पटांगणान आसा. आयज एक आमचो दाबाळे वाडे चोनसाय त्या 4 नंबर वॉर्ड हेतून एक तेंच्या दाबाळे वाडेकर लोकांची खूब समस्या आसली की खूब शेतकरी आसात थंयसर. शेतकऱ्यांक खूब गरज आसली त्या पाणयाची आनी ते पाणी पोरसून मिरसांगो लायत आपले वाली घालीत भाजी घालीत हे सगळे उत्पन्न ते 2 फावटी वर्साक 2 फावटी करतात पावसान आनी गिमान. ते खातीर ताका पाणयाची खूब गरज आसली आनी ते पाणयाचे गरजेचो कोणी भाईन कडेन ते उलयले आनी तेंच्या बरोबर भाईन तांकां एक आश्वासन दिल्लें की तुमच्या पाणयाची जी वेवस्था शेता खातीर ती आपण करून दितले म्हणून आयज तेचो फावंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. एक 200-300 स्क्वेअर मिटरची लांब आसा. ती वयरसून घर आहा तेंची एक पारंपारीक ते धरीचे उदीक ते हाडून तांकां एक शेती करपाक तेणी बरो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हे शेतकऱ्यांचे आमच्या गांवांत पार्सेगांवांत खूब शेतकरी आसात. त्या शेतकऱ्यांचे प्रत्येक समस्या ते भाईन प्रत्येक फावटी तांकां हेल्पय केल्ली आहा, मदतय केल्ली आहा. गेल्या फावटी थोड्यांक बी दिल्ले आहा आनी शेतां उपतल्यांक तांकां खूब सहकार्य करीत आसता. ते खातीर भाईचे हांव थँक्यू म्हणटा आनी तुमी सगळे हांगासर जमल्या बद्दल तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.